Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जी घरां दारां हे हितून प्रायवेट फॉरेस्टान सुद्दां सॅटेलायट सर्वे करून तेणी घातले आसा. 60/1 आमची सर्वे नंबर. आमची घरां आसा पळय न्हू तितली वाड फूल वाड तो सगळो प्रायवेट हितून वता, फॉरेस्टान वता. तेका लागून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक आनी आमी जमिल्ले सगळ्यांक हेज्या मोठ्या प्रमाणान आमी सगळे जमून हेजेर ऑब्जेक्शन घालून आनी फॉरेस्ट ऑफिसराक जे पळय कन्सर्न फॉरेस्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट आसा ऑफिसर तांकां मेळोन आमी सगळे हें दाखोवन दोळ मुखार हाडून आमची कितें तरी सुटका जावपा जाय. पूण मालकी हक्क ज्या लोकांकडे जमनीचो आसात तातूंत फॉरेस्टान दखलअंदाजी करचे नाहीत. इन केस केलीच जाल्यार फुडें जे कितें जातलें ताका भोगपाक तुमी तयार रावचेत. कारण लोकांनी ज्यो जमनी उबे केल्ले आसात त्यो सहज तुमी बळकायले नात. सरकारान हांव मुख्य करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एलिगेशन करता आनी तातूंत भितर सरकारान कारण जितले विशय हांगा आयज रायट फ्रॉम स्टार्टींग जेन्ना अभयारण्य म्हणून ताजे नंतर मागीर इको सेन्सिटिव्ह झोन आतां प्रायवेट फॉरेस्ट किंवा फुडें आनी कितें जावपाचें आसा हे जितले विशय फॉरेस्टा संदर्भांतल्यान जेन्ना पळय लोकां मध्यांतल्यान गेल्ले कडेन आसा लोकां कडेन गेल्ले कडेन आसा आयज पर्यंत लोकांक खंयचेच हातूंतल्यान क्लियरिटी म्हणटा ती दिल्ले कडेन ना. हें सारकें क्लियर आसा. म्हागे सांगपा मुद्दो इतलोच की ह्या जेन्ना एरियाक आमी आतां सर्वे करपा लागले कडेन आसा कोण वता आनी तांकां धमकी दितात. कांय जे ऑफिसर आसा ते धमकी दितात तुमगे सर आमकां सर्वे करपा तूं भितर सरपा ना हें करपा ना. इवन 15 इंचाचें 15 सेंटीमिटराचें ते झाड कावंट करता. एक खंयचो मळ तर म्हाजो आसा आनी थंय तर झाडां तर मेल्ली कडेन आसा. फॉरेस्ट जमनी हांवें झाडां रोयल्या फॉर एक्झाम्पल आनी हांवें काजू बागायत केल्या. 1-2 काजू मेल्या परत रिप्लांटेशन करपा जाय जाल्यार ते करपा ते दिना करून त्या जाग्याचेर पळय झाडां आसा बारीक बुशीस आसा ती वाडले कडेन आसा. मागीर झाड मेल्या नंतर परत वाडले कडेन आसा तेणी करपा दिना परत. सो वाडली हेजे अर्थ जमीन तुका पडलीच ना न्ही ती जमीन आमी भोगता न्ही. सो म्हागे सांगपा विशय इतलो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी क्लियर इंटेंशन दितात ज्यो जमनी आज तेणी मेजपाक घेतले कडेन आसा न पुरती सांग्यार न्ही टोटल गोंयभर हांव सांगता की ज्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जमनी आतां प्रायवेट फॉरेस्टा खातीर मेजपाक घेतले कडेन आसा त्यो प्रायवेट फॉरेस्टा खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सद्या जमनी मेजची न्ही. कारण लोकांचें जें कितें पळय लोकांचे जे कितें पळय इंटेंशन आसा लोकांचे कितें विचार आसा ते विचार सरकारान पयलीं कन्सिडर करचे आयकून घेवचे आनी तेजे नंतरच हांगची ह्या स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान हेजो विशय सविस्तर सांगून क्लियर करून घेवचो.